काँग्रेसीचो उमेदवार खंय आनी हो जो विशय आसा तो गोंयभर सद्याक सगळे लोक चर्चा करतात. आतां टॅक्निकली जर पळोवपाक जालें जाल्यार पांडुरंग बाब काँग्रेस म्हणटली की नॉमिनेशन फायल करपाची डेट सुद्दां तुगेली हें जालें ना आनी तुमी परत परत हे प्रश्न विचारून आमगे तकली इरार कित्याक करता काय पण लोक विचारतात म्हणटे आमकां विचारचें पडटा की जालां काँग्रेसीचें. लोकांक आनी पत्रकारांक सुद्दां काँग्रेसीचो हुस्को आसा की काँग्रेसीन कितें तरी करचें. पूण प्रसंग असो येयला की काँग्रेसीकच येना इंट्रस्ट ना कांयच करपाचें अशें दिसपाक लागलां. सो जी आतां मेरेनची चर्चा आशिल्ली काँग्रेसचो उमेदवार कोण म्हणून ती हळू चर्चा आतां मावळत गेल्या आनी सगळो फोकस जो आसा कालचीच गजाल काल सुनील कवठणकरान असं म्हटलं की कोण जातले कॅन्डिडेट ते ठरवपाचें रायट्स सेंट्रल कमिटीक आसता. आपणाक आमकां हें उलोवपाचें ना. आनी सेम टायम बीजेपीचो एक स्टेटमेंट येयला की बीजेपीचो सेकंड जो रावंड आसा प्रचाराचो म्हणजे पयलो रावंड कंप्लीटूय जालो तांचो दुसरो जो प्रचाराचो रावंड आसा जी फेरी आसा ती सुरू जाल्या म्हणून. सो इतकी परिस्थिती आसा म्हणजे भाजपान आपलो प्रचार पूर्ण करपा कडेन पावले ते आनी काँग्रेसीचो आजून उमेदवार ना. सी काँग्रेसी मदले जे मतभेद जे आसात काँग्रेस प्रदेश कमिटी आनी राहुल गांधीच्या क्लोज सर्कलांतले जे लोक आसात जावं तो गिरीश चोडणकर आसत किंवा प्रदेश काँग्रेसीचो अमित पाटकर आहात ऑपोजिशन लिडर युरी आलेम्मा आसत ह्या सगळ्या भितरले हेंचे जे मतभेद आसात त्या मतभेदांचो जो परिणाम आसा इम्पॅक्ट तो म्हाका दिसता उमेदवारी वांटपाचें दिसपाक लागला. आनी उमेदवार कोण हें आतां मेरेन ठरवना. अनेक राज्यांतले शेकड्यांनी उमेदवार जाहीर केल्ले आसा काँग्रेसीन पूण गोंयांतले दोना पैकी एक तरी कोणी करचो आशिल्लो सावथांतलो किंवा नॉर्थांतलो. 12 ऑलरेडी काँग्रेसीन डिक्लेअर केल्या. ऑलमोस्ट 14-15 कितें लिस्ट भायर सरल्या पूण आज मेरेन गोंयचो उमेदवार ना. हें म्हाका दिसता की काँग्रेसींतले जे प्रदेश काँग्रेसींतल्या कमिटी मदल्या लोकां मदीं जे मतभेद आसात एकामेकाच्या तोंडान पळोवपाचें हेजो परिणाम म्हणून म्हाका दिसता हे सगळें लांबणेचेर पडपाक लागला. हय जॉयल बिफोर आय गो टू सुयश काँग्रेस बीजेपी कडेन झगडटा काय स्वता कडेनच झगडटा सध्या हो प्रश्न पडपाची परिस्थिती आहा. हांवें एका सिनियर काँग्रेस लिडरा कडेन आज सकाळींच उलयतालो. ताणें म्हाका एक बरी गजाल सांगली आहा म्हाका पटली ती. तो म्हणपा लागलो आपल्या एक म्हणपा लागलो कळना की गट सुद्दां जरी आसात काँग्रेसी भितर तुमी सगळे जाण म्हणपा लागलो फिल्डार जावन प्रचार करा मरे पक्षाचो. लास्टाक म्हणपा लागलो लोकांनी बटण जे खंय तुमी दामची म्हणटा ते हाताचे मुखावेल दामपा जाय न्ही. सो तुमी म्हणपा लागलो घराडे कित्याक बसूनात. तो मागीर तुगेलो प्रदेशाध्यक्ष आसूं विरोधी पक्ष फुडारी आसूं किंवा इच्छूक उमेदवार आसूं तुमी म्हणपा लागलो घराडे कित्याक बसल्यात तुमकां म्हणपा लागलो प्रचार करपा पासून कोणें आडायला. उमेदवार जाहीर जातकीरच आमी प्रचार सुरू करतले हें म्हणपा लागले कसलो पक्षप्रेम तुमगेलें. म्हाका मुद्दो पटलो ताचो सारकें न्ही. ना म्हणटू I a little disagree with this, because why I disagree is when there are three strong contenders for their ticket, how do they come on a common platform and campaign for the party? Because तशें केन्ना जावकूच ना काँग्रेसान की everybody comes together and leaves it open to the high command to decide आनी vote for the symbol, not for the फेस म्हणून अशें बीजेपीन केल्ले तशें काँग्रेस करूंक शकत ना. बिकॉज एवरीबडी इज कॉम्पिटींग फॉर दॅट सीट वेदर यू कॉल इट कॉम्पिटिशन ऑर वॉट एवर. बट इट विल बी व्हेरी स्ट्रेंज टू सी 3 contenders कमिंग ऑन वन प्लॅटफॉर्म एंड सेईंग दॅट वोट फॉर द काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून जावंक शकत ना. सो in isolation everybody will campaign in their own way, like whether it is Captain Virato, whether it is Sardina, whether it is Girish Chodankar or whether it is Yuri Alemo. They will campaign in their own way, but I think this delay is hurting them because some of them have really not gone to that level of a campaign. Sardina, yes, he's launched his campaign to a certain extent, but other contenders like whether it is Girish Chodankar or whether it is Virato, they will suffer because their campaign has not really taken off and they are losing a lot of time. So this delay is only hurting the Congress and nothing else. हय सुयश जे जॉयल म्हणटा की फाल्यां समजा 2 जालें एक मॅच जे म्हाका तो लिडर सांगतालो प्रचार करा मरे म्हणून तुमी एक बरोबर करपाचो ना सेपरेट फिल्डार देवा आनी करा. दुसरी जॉयल म्हणटा की फाल्यां जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर जालो जाल्यार एक ग्रूप प्रचार करतलो बाकीचे ग्रूप न्हिदपा वतले म्हूण अशें जातलें. फाल्यां उमेदवार डिक्लेअर जाल्यार हीच परिस्थिती. कशें आतां पांडुरंगान म्हणलें तशें लोकांक दिसता की काँग्रेसीन कितें तरी कॅन्डिडेट डिक्लेअर बी करचो म्हणून. कशें आतां
ही जी मागणी येता काँग्रेस कांयच करिना कितें तरी करचें हांगा 2-3 गजाली आसा. एक म्हणजे काँग्रेसीचो पारंपारीक जो वोटर आसा, जो जाणटो, जाणें इतलीं वर्सां 60-70 वर्सां काय काँग्रेसीक मारत आयला मतां, त्या वोटराक काँग्रेस नासतना इलेक्शन हें अस्वस्थ करपी. आतां नवो वोटर हो चडसो BJPक वता म्हणून BJP नव्या वोटरांचेर स्ट्रेस दिता, पूण त्या वोटराक हुस्को आसा, तांकां हात सोडून कोणाक ते मारून आयिल्ले ना. दुसरी गजाल, आमचे सारकेले अथवा बाकीचे लोक जे आसा तांकां कॉन्टेस्ट नासतना इलेक्शन पळोवपाचें येना. सो तांकां एक कॉन्टेस्ट जाय. आनी पारंपारीक आमचे तरी जनरेशनाक BJP वर्सीस काँग्रेस हो कॉन्टेस्ट. म्हणजे हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट नासतना जातलें काय? ह्या हुस्क्याक लागून बाबा कोण तरी तातूंत येवचो. प्रॉब्लेम म्हाका काँग्रेसीचे हाजेर एक वेगळोच दिसता तातूंत. सी, कॉम्प्रमायज हो एक इश्यू आतां चर्चेक येता. कोणी कॉम्प्रमायज कॅन्डिडेट घालो जाल्यार ताजेर तो कॉम्प्रमायज करतलो काय, हाजो हुस्को एक काँग्रेसीकय आसा आनी अलायन्स पार्टनरां मदीं आसा अशें एक चित्र दिसता. आतां काँग्रेसीचे नजरेन 2 गजाली आसून येतात. एक म्हणजे इट इज इन्वेस्टमेंट. तांचे फंड बीन सगळे बंद केले, फ्रीज केले, बॉन्ड कमी जाली, तांचे कडेन फायनान्सीस कंट्रोल केले. आतां अशा विनेबिलिटी ना थंय त्या इलेक्शनाक पयसो घालप काय कितें? एक तर कॅन्डिडेटान स्वता घालचो पडलो नाल्यार पक्षान घालचो पडलो. थंय घालप काय कितें मागीर? इट इज लायक इन्वेस्टमेंट. पडटले हाजेर कोण इन्वेस्ट करतलो हो एक जेन्युइन विचार जावंक शकता. अथवा दुसरी गजाल तातूंत अशी जावंक शकता की कॉम्प्रमायज कोण करता? 1 पोजिशना वयलो केन्ना कॉम्प्रमायज करना, कारण ताका खबर आहा आपूण जिखपा खातीर आयला, जिखूं शकता. 2 नंबरा वयलोय करना, कित्याक आपुणूय जिखूं शकता हाचे ताका कॉम्प्रमायज 3 नंबरा वयलो करता. सो हाजो फॉलआवट कितें जातलो शेवटी? काँग्रेसीन जर असलें चालू दवरलें, हांव हातूंत तुका नॉट जस्ट दीस इलेक्शन, हांव तुका फुडले फॉलआवट सांगता, मे बी 2027 or 29. इफ यू लूक एट AAP एंड RG, AAP हो नॅशनला वयल्यान आयिल्लो पक्ष आनी RG हो तळागाळांतल्यान आयिल्लो पक्ष. गोंयांत अरावंड 20% रिजनल वोट बँक आसा, जी पयलीं UG आनी MG कडेन आसताली. मागीर फाटले 20-25 वर्सांक MG कडेन आसताली. आतां MGन हळू BJP कडेन वचून ती आपले रिजनल कॅरेक्टर डायल्यूट केलो म्हणटकीर एका तेंपार जो BJP MG 7-8 म्हऱ्या सिटां आसतालो, तो आज 3-4 सिटां म्हऱ्या आयलो. सो इट इज बिलो 15% डावन फ्रॉम. आतां हो कोणा वता वाटो? हो वाटो एक तर विजया सारकेले रिजनल आउटफिटा वचचो पडलो, नाजाल्यार RG. सो अशें जेन्ना जाता, काँग्रेस जेन्ना स्वताचें पोजिशन जेन्ना एका वयल्यान 2 वयल्यान 3 वयल्यान हाडूंक वता, ह्या इलेक्शनाचो हें असो जातलो की एक म्हणजे AAP ग्रावंड धरता. कारण AAPक तुमी बहुजन समाजाच्या लिडरां बरोबर ईडीन आपोवन व्हेले आनी कोणें व्हेले, जे परकी आशिल्ले तांकां तुमी तळागाळाक लिंक करपाक सुरू केले. सो काँग्रेस जो आपलो वोट बँक हें सोडटा असल्या कर्मांनी, तो RG और तो आप सारके आपा वचूं शकता आनी MG जो सोडटा तो RG कडेन वचूं शकता. आनी RG कॅन बी अ नंबर 2 इन दीस इलेक्शन. आनी इफ इट इज नंबर 2, मार्क माय वर्ड्स, देअर वोट शेअर विल go from 18 to 90%. 18 to 90% is 5 to 6 seats. Huge. It is 5 to 6 seats. हो विशय पयलीं आयला आनी हांवें मेन्शन केला की नुवें आसत, वाळपय आसत, मागीर थिवी आसत, अशा अनेक जाग्याचेर मया आसत, अशा अनेक जाग्याचेर विधानसभेकूच RG सेकंड थर्ड नंबरचेर आसा. विधानसभेच्या हितून इलेक्शन पूण आतां आतांचे सोय सांगता की आतां 3च कॅन्डिडेट आसतले न्ही. 3च कॅन्डिडेट आहा म्हटल्यार RJPक एक बरो चान्स येयला की हो जो रिजनल पार्टींचो जो एक बरो हे तयार जाला, वॅक्यूम तयार जाला फाटल्या कांय वर्सां. MGन जेन्ना आपणाक स्वताक भाजपाच्या दावणीक बांदून घेतला तेन्नाच्यान एक गोंयान UDP ऑलमोस्ट सोंपली. तेन्नाच्यान म्हाका दिसता विजयन जेन्ना सुरू केला, विजयक पयल्या हितून 3 आमदार मेळ्ळे फर्स्ट हितून तेच्या. सो आतां RGP तो वॅक्यूम भरून काडूंक शकता अशें लोकांक दिसपाक लागला. आनी म्हाका दिसता
काँग्रेस जर अशी करपाक लागली, काँग्रेसी चुकूय ना ती, जिखून दिल्ले आमदारच जर उठसूट भाजपान वचपाक लागले, फाटल्या 10 वर्साचो रिकॉर्ड जर काडून पळयलो, 10 नाका, फाटल्या 6-7 वर्साचोच रिकॉर्ड जर पळयलो, जिखून दिल्ले आमदार थंय गेले न्ही. सो काँग्रेस करतली कितें? जे वाडे प्रामाणीक काकूट दिसता. काकूड अशी, पूण जे वाडे प्रामाणीक लोक काँग्रेस धरून आसात, नवे भुरगे आसात किंवा जाणटे आसात, तेंच्या कडेन कांय ऑप्शन ना आनी. सो काँग्रेस ते मुद्दामूय करता अशें म्हणना. पूण आतां लोकसभेक जर पळोवपाक गेलो जाल्यार एक लोकसभेक काँग्रेसीक बरो चान्स दिसतालो अशें, सावथ गोंयान तर किमान, नॉर्थ गोंयान सोडून दी, दक्षिण गोंयान तर दिसतालो. पूण हे आतां जे तरेन चल्लां काँग्रेसीचें हें, की तें पळयल्यार म्हाका दिसता की काँग्रेसचो जागो हळू आप नाजाल्यार RJP सारको पार्टी घेवंक शकता. ऑन दॅट पॉयंट हांव लेट्स गो टू स्पेसिफिक्स. द स्पेसिफिक्स इज जो आमकां जो कानार येता पत्रकार म्हण ते की सावथाची सीट कोणाक, नॉर्थाची मागीर येवया, सावथाची सीट कोणाक दिवपाची. जर हिंदू कॅन्डिडेट दिलो जाल्यार सावथाक काँग्रेसीचें एक टिपिकल आसता न्ही, एक मायनॉरिटी कॅन्डिडेट दिवपाक, तो कितें नॉर्थाक दितले? ते सावथाक हिंदू दिल्यार नॉर्थाक मायनॉरिटी दिवपाचो. बरें, सावथाक जर मायनॉरिटी दिलो जाल्यार तांकां अशें की अरे आमकां एक जो मनीस कॅन्डिडेट म्हूण जो खंयच्यान दिल्ली सावन नांव सजेस्ट जाता ऑर कितें जाता, त्या कॅन्डिडेटाक कितें करपाचें, अशें एक विचित्र सारकी सायकॉलॉजिकल, फिलॉसॉफिकल, आयडियोलॉजिकल कोफूसांवां भितर काँग्रेस घुसपलेही दिसना. There are a couple of factors, Pramod, when you're talking about South Goa seat. Number one, last time we have discussed how the Saraswat factor is playing out. That is very critical in South Goa. Because if you see the trend, it's always been like that, that Saraswat has been the winning candidate. Number one. Second is, now that the BJP has fielded a woman candidate, okay, थिंगा काँग्रेसाक चिंतचें पडटलें खूब की we'll have to counter that setback maybe in terms of women candidate. Third is financial muscle. Financial muscle is very important for a candidate, because if you are pitted against a candidate like Pallavi, who comes with a brand and who comes with that kind of a background, besides party support, you will have to have so much of that financial power to tackle that, and Lok Sabha election is not a small election. It's completely one district you're covering. So that again is going to be very, very crucial. So हितून भितर खूब अशी गजाली आसा. Secondly, internal politics of the Congress is again weighing them down. Suddenly last around 2 weeks back, when Yuri and Patkar were in Delhi, and then they made a very clear statement that by tomorrow, that is on Sunday or Monday, Sunday we are announcing the candidate. They came back, they said we are announcing it, and third karan they got a call from Delhi to come back again on Easter day. They were summoned back to Delhi. So Tindun Bidar, besides all of these other factors, there are internal factors which are actually doing that pull and pressures. But before I go to Suyash, हो प्रश्न, सावथाची तिकीट नॉर्थाक वचची पयली कितें मायनॉरिटी कम्युनिटींतलो कॅन्डिडेट काय मेजॉरिटी कम्युनिटींतलो कॅन्डिडेट? मागीर काँग्रेस जें ट्रेडिशनल चिंतता, एक गजाल आमी पयली, BJPन ट्रेडिशनल चिंतपाचें बंद केलें. दे वेंट फॉर अ कंप्लिटली सारकें आउट ऑफ द बॉक्स कॅन्डिडेट, आनी तांणी शॉक एन ऑ. आज जेन्ना काँग्रेस परत तेच चिंतता की बरें सावथाक जर हिंदू दिलो जाल्यार नॉर्थाक कॅथलीक दिवप, अरे नॉर्थाक कशें कॅथलीक दितले, मागीर सावथाक तुगेलो खंय तरी हिंदू दिनासतना कॅथलीक दिवया, मागीर तें दिल्यार कॅन्डिडेट दुसरो चेंज करचो पडटा. ही जी टिपिकल कोफूसांवां काँग्रेसीची चल्ल्यात, ताका आयच्या ह्या नवीन राजकारणा भितर अर्थ आसा? ना, काँग्रेस ही जी समीकरणां करतात ताका अर्थ आसा, कारण तो जाणा की साश्टी मुरगांव सारको जो भाग आसा न्ही, तेतून क्रिश्चन पॉप्युलेशन चड असल्या कारणान आनी वोटर चड असल्या कारणान तो सदांच त्या एंगलान विचार करता काँग्रेस पार्टी. आनी नॉर्थान ते काडटा आनी एखादो हिंदू कॅन्डिडेट ते फावटी तशेंच जावं शकता. भारतीय जनता BJPचें कशें जालां, BJPक ते कांय पडलेलें ना. तेंच्यांनी एक ठरयलां आपलो हिंदुत्वाचो अजेंडा घेवन वचप. आनी हे फावटी जेन्ना राम मंदिराचें उद्घाटन जालें, ताच्या उपरांत जो माहोल तयार जाला देशभर, तातूंतल्यान तांकां असो एक अंदाज येयला की कितेंय जाल्यार जाता, आमी आमकां जाय तेच आपलें धोरण घेवन वचपाचें, आपलें धोरण घेवन वचपाचें. आनी तातूंतल्यान तेणी कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. तांकां पूर्ण गॅरंटी आसा जी कितें मेळटली मतां ती आपली मतां म्हणून. हो जो सदांच हें आहा की हिंदू कॅन्डिडेट दिवप काय कॅथलीक कॅन्डिडेट दिवप सावथाक, बिफोर वी कम टू नॉर्थाची कन्फ्युजनाचें मागीर उलोवया, तें विचित्र आहा. बट ह्या कन्वर्सेशनाक आज अर्थ आसा. म्हळ्यार काँग्रेस अशें धरून चलता की एक हिंदू कॅन्डिडेट जर दिलो जाल्यार कॅथलीक मतां मारची ना म्हणून. हांगा 2 गजाली आसा. एक आमी पळयतना पॉलिटिक्सा कडेन
पळोवपाचो दृश्टिकोन कितें आमचो. पॉलिटिक्स आतां म्हणटना प्रत्येक मनीस पार्टी चेंज करतना बी म्हणटा आपूण डेव्हलपमेंटा खातीर पार्टी गेला, आपूण समाज सेवे खातीर पार्टी गेला. बट पॉलिटिक्साचे तूं एट कोर ऑफ पॉलिटिक्स वचशी, इट इज बेजिकली फायनान्स एंड इकॉनॉमिक्स. हय इकॉनॉमिक्स Power. इट इज पॉवर अँड इकॉनॉमिक्सच सगळे कडेन चलता. सो आतां हाजो सगळो विचार करून BJPन जो मनीस दिलो, कॅन्डिडेट दिलो, त्या कॅन्डिडेट्साचो असो होल्ड आसा की ताजी गुडवील एक्रॉस सेक्टर्स आसा. एक्रॉस सोशियल सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर. सो इकॉनॉमिक्स हो जर तो धागो धरलो पॉलिटिक्सांतलो आनी खंयच्याय कॅन्डिडेटाच्या पार्टीच्या कॅरेक्टराक काडून BJP बरोबर जर लिंक केलो जाल्यार ऑलवेज दोज लिंक्स वील प्रिवेल ओवर पॉलिटिक्स. सो ताका लागून हें कोफुसांव जें जालां, खंयचोच कॅन्डिडेट प्रॉपरली मेळना अथवा कोण घालूं, कॉम्प्रमायज जातलो, हें जातलें काय, हें तातूंतल्यान तयार जालां. दुसरी गजाल तूं म्हणटा ती काँग्रेस जी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करता. आतां इमेजीन कर 70 वर्सांचें पॉलिटिक्स काँग्रेसीचें, एक विशिश्ट आपली वोट बँक घेवन फुडें गेलें अल्पसंख्यांकाची. 2014 ट्रेंड कसो आयलो, इट वॉज हिंदुत्वाच्या ल्हारेर तो बशिल्लो, पूण बेजिकली मोदी वॉज नॉट जस्ट अ हिंदू आयकॉन. मोदीचे फाटल्यान व्हायब्रंट गुजरात आशिल्लो. सबका साथ सबका विकास. सबका साथ सबका विकास व्हायब्रंट गुजराताचो मॉडेल आशिल्लो. ताजे कडेन डेव्हलपमेंटाचे आनी बेजिकली इंडियेची जी कॉर्पोरेट लॉबी आसा, कॅपिटल खुबशी गुजराता कडेन लिंक आसा. ते ताका डेव्हलपमेंटाच्या नजरेन पळयताले, तो फॅक्टर आशिल्लो. 2019 तेन्ना BJP वॉज अरावंड 20% वोट्स. 2014 2019 ताणें कितें केलें, ही कन्सॉलिडेटेड डेव्हलपमेंट मॉडेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट विकसीत, फुडलें सगळे नॉर्थ लूक ईस्ट पॉलिसी सगळे बंदरे तयार करप, हें करप, तो ताणें फंडामेंटल्स 2019 कन्सॉलिडेट केलो. आनी ताजेर ते 283 वयल्यान 303 हाजेर गेले आनी वोट शेअर वेंट फ्रॉम 20 to 35 to 39%. सो हो मॉडेल कसलो घेतला, मॉडेल फक्त जाती हिंदुत्वाचो ताणी घेवना, ते सोशल इंजिनियरींग करतात, डेव्हलपमेंटूय करतात, हेवटेन हेवटेन यूथ पळयतात, नारी शक्ती पळयतात, दलीत पळयतात. काँग्रेस कितें करता, आज ते 2024 आयले. 2024 तांचो मंत्र कितें, डोंट वोट फॉर दीस इलेक्शन, इट इज फॉर विकसीत भारत. तुका ते आनी फुडले 25 वर्सांचे येता. काँग्रेस कितें दाखयता, तुमी कितें दाखयता लोकांक, की लोक फक्त आतां तो म्हणटा साश्टी आनी मुरगांव. अरे साश्टी आनी मुरगांव इज जस्ट 30% ऑफ सावथ गोवा. तुमकां 30 आनी अशें कितें साश्टी आनी मुरगांवांतले 100% 30% तुमकां मारतले, तातूंतले 15% परत तुमकां जाय 38 ते 40% सीट हाडपाक. फक्त साश्टी मुरगांवाचेर तुमचें जाता. सो युअर गोल हॅज टू बी अक्रॉस सावथ गोवा, अक्रॉस वोट बँक, अक्रॉस सेक्टर. करेक्ट. बट आतां करया आमी आतां साश्टीचे आनी किंवा मुरगांवचे आनी सावथाचे उलयता पळय तेन्ना हो प्रश्न येता. आतां नॉर्थाक येता. नॉर्थ इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग. नॉर्थाक कसलें कन्फ्युजन आहा पांडुरंग बाब, बिफोर आय गो टू जॉयल. आतां साश्टी भितर तुगे कॅन्डिडेट आउट ऑफ द बॉक्स, पल्लवी धेंपो कॅन्डिडेट सामको, अरे हें आतां कशें टॅकल करपाचें. मागीर तुगेले कास्ट, मागीर तुगेले रिलीजन, मागीर मायनॉरिटी, मेजॉरिटी, हें पळय सावथाक घे तुमी करतात, खेळटात तुमी चॅस. तो नॉर्थाक कसली बुद्धीबळ चालू आहा. फायनली कशें आहा प्रमोद, की हे पॉलिटिकल पार्ट्यो म्हटल्यो की तांचे कास्ट इक्वेशनां जे आसा, जातीची इक्वेशनां ती तांकां खूब लागतात. आतां तूं ही जर बातमी कशी हे जर उलयशी जाल्यार ते मागीर लोक बोवाळ तुज्या नांवान बोवाळ मारपी आसा की हे उलयता म्हणून. पूण राजकीय पक्षांची जी सगळी गणितां आसात ही तुका सांगपाची गरज ना, सुयेशाका सांगपाची गरज ना आनी जयराका सांगपाची गरज ना. ती सगळी कास्ट इक्वेशनां पळोवनच ते करतात. कोणें काडून दिलो आनी जायना ते. नॉर्थाक काँग्रेसी तीच कपुसांवां आसा की तांकां दिसता की श्रीपाद भाऊक बरो तोड उमेदवार दिवपाक जाय. तो कोण आसा, एडवोकेट रमाकांत खलाबेग आसा
आनी काँग्रेसीन 2 नांव फुडें काडलेले, विजय बेगेचे काडलेले आनी सुनील कोटणकराचे काडलेले. आतां ह्या तिगा भितरलो कोण असो एक आहा. तेज्या उपरांत काँग्रेसीन आनी 2 भायले नरेश सावळ आनी 1-2 कॅन्डिडेटा कडेन मनशा कडेन विचारणा केली की तुमी आमची तिकीट घेवं शकता काय कितें. काँग्रेसचें दुर्दैव अशें की काँग्रेसीचे तिकीटूच कोण घेवपाक सोदिना. आनी म्हणजे काँग्रेसीचे भायले आनी जे काँग्रेसीन जे लोक आसा तांचो तूं म्हटलं त्या प्रमाण की फायनली कसा खर्च करूं नाका. तूं कोणाकय तिकीट दितलो रे, फाल्यां तो व्हडलो खर्च तेजे खर्च जावपा नाका. तो लोकसभेचो अख्खो डिस्ट्रिक्ट अख्खो जिल्लो ताका कवर करपाक जाय, कॅम्पेन करपाक जाय. पोस्टर छापपाक जरी पयशे आसपाक सगळ्या नाका. तूं कोणाकय काडून दिवं शकना. सो अशें हितून सांपडल्या की कोणा बाबा दिवपाची तिकीट अशें एक हितून हें जालें. आनी दुसरे फावटी हांवें म्हटलें अशें की प्रदेश काँग्रेसी झगडी जी आहा भितरली, विरोधी पक्ष नेतो गिरीश चोडणकर, अमित पाटकर ही तांची सगळी झगडी एकामेकाचें तोंडच पळोवपाचें ना अशें त्या लोकांनी ठरयलां. आनी त्या सगळ्या हेचो परिणाम म्हणून हे तिकीट दिल्याचें परिस्थिती जाल्या. हांव नॉर्थाचेर आनी जॉयल परत तुका व्हरना. नॉर्थाची इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग केस. जंय श्रीपाद भाऊ तोच हां इतली इलेक्शनां तीच ती मार्जिनूच कितली ती अशी पळयताले अशी परिस्थिती तरी जर ती उमेदवार थारना. आय लिंक दॅट टू सावथाक कोण हे टिपिकल काँग्रेसीचे आसता पळय. सावथाक मेजॉरिटीचो कॅन्डिडेट काय मायनॉरिटीचो कॅन्डिडेट, ताजे मागीर नॉर्थाचो कॅन्डिडेट, तागे मागीर नॉर्थाच्या कॅन्डिडेटाची कास्ट, रिलीजन असली सगळी गजालीची हातूंत भितर एक कुफसांव जालां अशें सद्या तरी दिसता.